देशात दाखयलें की आपुणूच फक्त देशभक्त राष्ट्रप्रेमी पूण राफाल इश्यूचेर आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी तांकां कंप्लिटली एक्सपोज केल्या। आनीक राफाल म्हणजे आमच्या देशाचे डिफेन्स म्हणजे देशाच्या डिफेन्स मेकॅनिझमा कडेन देशाच्या डिफेन्सा कडेन हेणी फक्त करप्शन करपाक पयशे करपाक कॉम्प्रोमायज केल्ले आसा। तेजी फायल्यो खबर आसा कारण ऑडियो लीक जाल्ले आसात। फायल्यो खूब जाण म्हणटा गोंयांत आसा कोण म्हणटा त्यो बेडरूमाक आसात आनी ह्या ल्हानशा गोंयांत जंय 2 खासदार आसात थंय सगळे व्हडले व्हडले लिडर परत परत येतात। मदीं अमित शाह येता तो 20 मिनटांची मिटींग आसा ती परत वराची करता। ह्या 2 सिटां खातीर परत पंतप्रधानूय येता म्हणटा ते एक्चुअली येता आसतना हे लोकांच्या मोगान येतात काय त्यो बेडरूमाक फायली आसात त्यांच्या मोगान येतात हो एक प्रश्न गोंयच्या जनतेच्या मुखार आसा। सो जेन्ना ते एक राष्ट्रवादाचेर राष्ट्रप्रेमाचेर देशभक्तीचेर एक्सपोज जाल्यात आमची जे काश्मीरात कितलेशे जवान मारले गेल्या 4-4.5 वर्सांक तांचे कडेन जवाब ना। सो आमची देशभक्ती हेणी कॉम्प्रोमायज केल्या कंप्लिटली फक्त पयशां खातीर। आनी काल ती लिंक करता आमचे जे हसीबा अमीन एक गोंयची आमची चली जी नॅशनल लेवलाचेर पावल्याक जिचो आमकां अभिमान आसा। एक ल्हानशे NSYंतल्यान तेणें काम केलें नॅशनल ऑफिस बेरर जालें आनी एक नॅशनल सोशल मिडियाचेर ते काम करता। तें काम करता आसतना तें वेगळ्या वेगळ्या तेजो नंबर पब्लीक डोमेनाक आसा तेजो नंबर सगळ्या देशांत वेगळ्या लोकां कडेन आसा। एक राष्ट्रीय लेवलाचेर काम करताले म्हाज्या अंडर ते NSY काम करताले तेन्ना कॉन्टॅक्ट देशभर खूब लोकां कडेन येता। तेजो नंबर पब्लीक डोमेन आसा तुका कोणीय एड करपाक शकता खंयच्याय ग्रुपाक। काल ते सांगता की तेजे ग्रुपान ताणें पाकिस्तानाचे प्रो पाकिस्तानाचे दिवपी त्या ग्रुपान आसा ते कशें आसा म्हणून हें केलां आनी खुबशे पेपरांनी ते प्रॉमिनंटली छापूनय हाडला। सपोज तिणी जर हें केल्लें आसा BJPक हांव चॅलेंज करता मिनाक्षी लेखीक चॅलेंज करता तुमी तेजेर कंप्लेन फायल जावपाक जाय आशिल्ली तेजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय आशिल्लें जाल्यार कोर्टान तुमी वचपाक जाय आशिल्लें। बेश्टेच येता एक स्टेटमेंट करता आनी वयतात एंड आय मेक अ स्टेटमेंट विथ फूल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्या ग्रुपाचो ते उल्लेख करता तो ग्रुप हसीबा अमीनान तयार केल्लो ना तर तेजे ते एडमीन आसा। आता तुमकां सगळ्यांक सुद्धा कितले जाण लोक कोण कोण एड करता तुमचे परमिशन काय कोण घेना तुम्ही एड करतात। हांव स्वताक 1000च्यान मायज ग्रुपान मेंबर आसा म्हाका खबर सुद्दां थोडे ग्रुप्स तर हांवें पळयले सुद्दां ना। तशेंच हसीबा अमीन 1000च्या मायज ग्रुपांनी ताका एड केल्लो आसा। कोण एड करता खंयच्यान एड करता हें कळपाचेंच हें ना। म्हाका खबर ना तुमच्या ग्रुपांनी तुमी जे एड आसा ते तुमकां सुद्दां खबर आसा काय कितले ग्रुपान तुमी एड आसा ते जर तुमी WhatsAppचेर सगळे पळयना जाल्यार। सो मीनाक्षी लेखीचो बेजबाबदार स्टेटमेंट गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी फुल्ली कंडेम करता कारण तुमी फक्त एक धर्माक लिंक करपाक सोदता पाकिस्ताना कडेन आनी तुमी पाकिस्ताना कडेन लिंक करून दाखोवपाक सोदता की काँग्रेस आनी पाकिस्तान एक्चुअली अनइन्वायटेड गेस्ट म्हणून थंय नरेंद्र मोदी पाकिस्तानाक वयता आनी त्या हेजेर ते कांयच उलयना तेन्ना तांकां राष्ट्रवाद कळट नासता। सो हांगा कांयच लिंक नासतना थंयसर लिंकेज करप आनी एक कन्फ्युजन करपाची भाशा करप तेजेर आमी खंडन करता। एजन्सी सगळे तुमचे कडेन आसा यूज करात सगळे एजन्सीज लोकां भितर दुबावाचें वातावरण करपाक कित्याक करतात लोकां भितर कन्फ्युजन कित्याक करतात। सो ह्या हेजेर तेणी क्लॅरिफिकेशन दिवपाक जाय आनी देशाची माफी मागता आसतना ह्या आमचे हसीबा अमीन जो चली आसा त्या चलयेची माफी तुम्ही मागा आणि लोकांक कन्फ्युजन करपाक वचनाका।